कार्मेल किरानाच्या प्रेक्षकांनो नमन तुमकां. करिश्माच्या खालार गुंडायन आमी नियाळ करनासाव आमच्या घरांनी आमच्या इगर्जेनी भक्तीपणां आमी चड केल्यांत. रेतिरो कुर्साची वाट पाशांवचो नियाळ पाशांवाची भक्तीक गितां हें सर्व एक देवस्तुतीचें या दैवीकपणाचें वातावरण ह्या करिश्माच्या खालार आमचें बोबरें वाळचें आनी तें रुपीत करूंक आमी सदांच आनी प्रयत्न करनासाव. आमी जर तर ह्या करिश्माच्या खालार आमकां दिल्या देवस्तुतीच्या वाचपाक गमन दिलें, हांवें सांगचें मिसाची वाचपां आमकां नियाळाक दिवचीं ती. आनी जर तर ह्या वाचपाक आमी गमन दिलें तर दोन संगती उखलून धरल्यो बरी आमकां दिश्टीक पडटात. एक मागण्या मुखांत देवाचो संबंद दवरचो, तशें म्हळ्यार आमचें जिवीत देवांतय केंद्रीत करचें. आनी एक ताची कूस आमचें जिवीत हेरांतय केंद्रीत करचें. केदळासर असले आमचे दोन दोळे ह्या दोन संगतींनी केंद्रीत जावन त्या संगतीक आमी जबाब दिता. खंडी जावनय त्या दळासर आमच्या जिवितांत बदलावन घडता, रुपांतर घडता, आमचें जिवीत भावार्थाचें जाता. आयच्या दिसाची देवाचें उतार हेंच नियाळूंक परत्यान आमकां आपोवन दिता. आनी गुंडायन आमी वचोंक देवाचें उतार सांजुवांच्या वांजेरांतलें भक्तीपणी चित दिवन आमी आयकोवया. जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बकऱ्यांच्या दरवटे लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रू भाशेन बेतसायदा म्हणटात. ताका 5 मंडप आसात. खुर्डे, थोंटे, हारीगर अशे म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंडपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असल्या गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सैबा, उदक आलयल्ल्या वेळार म्हाका थळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देंवन वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुज्या हांतरुणांनी चल. तक्षण तो मनीस बरो जालो आनी आपल्या हांतरुण घेवन चलतच रावलो. तो दीस साब्बात असो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगूंक लागले, आज सब्बात, तुजें हांतरूण वळोवन व्हरून तुका आड व्हरला. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो, ताणें तुजें हांतरूण घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. जुदेवानय ताजे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस तुजें हांतरूण घे आनी चल म्हूण तुका सांगलो? पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नासलें, कारण त्या सुवातेर लोकांची वटकेट जाल्ल्यान जेजू दोळ्या भायर जाल्लो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवाळांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हणलें, आळे, आतां तूं बरो जालाय, आनीक पाताक करिनाका, नातर पयलींच्या परस चड वायट तुका घडात. तो मनीस जुदेवांचीन वचून आपणाक बरो केल्लो जेजू म्हणून तांकां सांगूंक लागलो. जेजू असले सर्व साबाताच्या दीस करतलो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. भावांनो आनी भयणींनो, जिवीत दिवचें काळीज जेजूचें. हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोच्या मापान तें दिवंक. आनी जेजूच्या जिवितांत मेटांनी घडयेन आनी प्रत्येक तरान ताच्या पाबलीक जिवितांत हें बरोवन ओमतोचें जिवीत दिवचें आमकां पळोवंक मेळटा. आयचें जेजून केलें असर हें आनी एक द्रश्टांत जेजूचें काळीज जिवीत दिवचें म्हूण दाखोवंक. जेजू जुदेवां बरी रेग्रांचेर आपणाचें जिवीत बांदून हाडूंक ना. रेग्रांचो रेग्र बुन्याद तो जावन आसलो.
सगळो रेगलो, सगळी नियमां, सगळी धर्माची कानुनां आसली एका पासत मात्र देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. कशें एक बागील 2 इंचांचेर उमकळून आसता, तशें सगळो क्रिस्ती धर्म ह्या जुदेवचो धर्म सांगेत ह्या उपदेशाचेर बांदून हाडला, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आनी हो पेल्याचो मोग नव्या शेस्तांत जेजू फळादीक तरान दाखयता. सांगजो तो आमकां सांगता, पेल्याचो मोग केल्या शिवाय तुज्या भावाचो आनी तुज्या भयणीचो मोग करचीच वाद जावन आसा म्हणून देवाचो मोग करची. आनी जेजून ताज्या त्या जिवितांत बऱ्या भशेन ते आमकां दाखोवन दिला. रेगरो जायते फावटी जिवीत दिवच्या बदलाक जिवीत आड घालतात. आनी जायते फावटी धर्माचे कायदे आमी पाळूना म्हणून आमकां थोडे फावटी भोगतना जायते फावटी आमी तें करिना. कित्याक अन्येकल्याक बरें करचें इल्लें कश्ट मन आमचें थंय ना, उदार मन आमचें थंय ना. सुमार 6 वर्सां आदीं आमच्या बागेव तापत्यांत बरो पावस आयलो. निमाण्या ब्रेस्तार दीस सगळ्या मंगळूर आनी उडपी देसाचेंत सगळ्यांनी पावस आयलो. आनी सदांच सांजेचे 4 वरांचेर सुरू जाल्लो पावस निमाण्या ब्रेस्तारा शुक्रार शनवारा पास्कांच्या फेस्ता दीस सदां दनपारां रावलो म्हूण सांगेत. थोड्या मालगड्यांनी त्या दिसांनी म्हजे लागीं म्हणलें आसा, फादर आमच्या जिवितांत ह्या कारेस्माच्या काळार पास्कांच्या काळार आनी त्या वर्सा पास्कांचें फेस्त मार्चाच्या अखेरीच्या दिसांनी आयिल्लें, इतले बेगीन इतलो पावस आयलो आमी पळोवंक ना. त्या वर्सा निमाण्या ब्रेस्तारा दीस 2 इगर्जेनी मीस पेटोवन म्हाका आपोवणें दिल्लें. आनी दोनीय कडेन वेळ लागीं जाल्ल्यान इगर्जो लागीं आसल्यो. दोनाय कडेन मीस पेटोवन वयचे तितलो वेळ म्हाका नातुल्लो देखून पयल्याच्या हाज्या लागीं हांवें सांगलें ताजें मीस पयलें आसलें, हांव शर्मा सांगूंक मात्र येता. आनी दुसऱ्या इगर्जेक मिसाक आनी शर्मावाक येता म्हूण सांगलें आनी ते ओपले. हांव म्हजें बायक घेवन सांजेर 3:30 वरां अशें भायर सरता आसतना 4 वरांचें मीस इगर्ज 10-15 मिनटाच्या पयनाचेर मेळटली म्हाका. बेत आसतना वयर पळयता आसतना पावसाची मोडां काळी मोडां दिसलीं. आनी हांवें चिंतलें इल्लो पावस जाल्यार रोड न्ही, कांय जायना म्हणून बायकान घेवन गेलो. हांव पावता म्हणसर येवचो ना म्हूण चिंतलें. आनी हांव अशी इगर्जेक पावलो. मीस सुरू जातना बारीक पावस पडलो. मायमा म्हणटना वतलोच सगळो शर्मा वेळार कठीण पावस. हांव म्हजो शर्मा दिवन आसतना मतीन चिंता, बेगीन रावल्यार पुरो, म्हाका आनी एका इगर्जेक वचोंक आसा आनी हांव पावना जाल्यार थंय पाद्र्याक मांडोब्याचेर जावन रावतलो म्हणून हांव इंच चिंता म्हज्या मतींत. शर्माव जालो, मीस मुखारसून गेलें, हांव भायर आयलो. दुसरे इगर्जेक वचाचें म्हूण पूण पावस रावना. बायकार वचो म्हळ्यार हांव गेल्यार भिजता, कितें करचें म्हूण कळ्ळें ना. आनी थोडो वेळ गेलो पूण पावस उणो जावचो दिसलो ना. देखून हांवें थंय आदार दिवंक आयल्या ब्रदरा लागीं सांगलें, म्हाका कोणाची 2-4 कारां दिसतात, तुका जर तर कोणाची एकल्याची वळख आसा तांचे लागीं हांव उपकार मागतां, म्हाका एक शेजाऱ्याच्या फिरगजेक पावोवंक. आनी ताणें वचून कोणाक म्हूण सोदून कोणाकल्याक आपोवन हाडलो. आनी ताणें म्हाका ताज्या कारार लागशिल्ल्या इगर्जेक व्हरून पायलें. पावस इल्लो बारीक जाल्लो. इतलो पावस त्या दीस वतलो की खंय पुरो बंद मार्गांतल्यान चैती उदक वेतालें. आनी हांवें चिंतलें हांवें बायक काडलें जाल्यार खंडी जावन म्हाका वचूंक जाचें ना म्हणून. ताणें कश्टांनी म्हाका वचून इगर्जेक पावयलें आनी तो फाटीं गेलो. पूण म्हज्या मतींत किडो कांतूंक लागलो, आसूं न्ही मानून ब्रेस्तार. आनी हांव आतां हो फाटीं भोंवतोन खंडीसन कुमगार जाला, जेजूक आराधना दवरला आसतलो. म्हज्या धर्मान ह्या बऱ्या मानेस्ताक ह्या निमाण्या ब्रेस्तारा दीस कुमगार घेवंक जालें ना म्हूण म्हज्या मतींत म्हाका मस्त बेजार जालें. परते सुमार म्हज्या सांगाचे पाद्र्या लागीं हांवें सांगलें, शे आसत्या त्या मनशान मस्त बरें उदार म्हूण दाखयलें, म्हाका हांगा इगर्जेक घालून पावलो पूण ताका ह्या निमाण्या ब्रेस्तारा दीस कुमगार खावन घेवंक जावंक ना. थोड्या हप्त्यांनी म्हाका मेळ्ळ्या वेळार हांवें परत्यान म्हणजे ते विशयाद विचारलो, शे म्हज्या बरोबर बशीत तुका त्या दीस कुमगार मेळना, वय म्हणलें. वय म्हणलो, फादर हांव येतना सक्रामेंत आराधनाक दवरलो, मीस जाल्लें. पूण तो म्हणलो, ना फादर म्हाका संतोश, कित्याक म्हळ्यार तुमकां हांवें व्हरून पायलो न्ही गे. भावान आनी भयणीनो, कितले आशेन आयिल्लो तो त्या दीस कुमगार घे जय म्हणून. पूण कुमगार घेवंक त्या निमाण्या ब्रेस्तारा दीस कुमगार घेवन ताका जालें ना.
पूण ताणें तें चिंतलें ना. हांवें म्हजी गरज सांगल्या वेळार म्हजी गरज ताणें चिंतली आनी भोवशा तो म्हणूंक लागलो, ताका बगलें आसतलें हांव जाता तितलो बेगीन येता म्हणून. पूण ताणें कितले बेगीन येयल्यार तुका वेळार पावोवंक ताका जालें ना, कुमगार ताका पावो जालो ना. पूण तो म्हणटा, पूण हांवें पाद्र्यापाक न्हू जायत्यांक देवाचें उतारण मीस पेटोवंक आदार दिलो. भावान आनी भयणीनो, रेग्रो सोडेपोटी आमकां बरें कडच्यान आड येतात. आयच्या वांजेल्याक आमी या 38 वर्सां जावन, कितलीं वर्सां? 38 वर्सां, 38 वर्सां जावन त्या थळ्याच्या देगेर तो न्हिदोन आसलो. भोवशा आरेगार जावन आसतलो. आंतोळण घे म्हणून जेजून सांगतना कळटा आरेगार म्हणून. आनी जेजून ताका पळयलें. जेजू त्या दीस फेस्ताक थंय गेल्लो आनी जेजून ताका पळयलें आनी समजून घेतलें 38 वर्सां जावन हो मनीस राखोन आसा. ह्या आरेच्या पिडेकारा थंय कसलें लक्षण आमकां दिश्टीक पडटा? भोवशे आमी सगळ्यांनी सकयचें जाल्लें एक सोबीत भांगराळें लक्षण ताजें थंय आसा. कितें तें? 38 वर्सां निराशी जायनासतना राखून रावलो, आशावादी तो. आनी ताणें सांगच्या प्रकार जेजून विचारल्या वेळार म्हाका म्हजें मेळ्ळें कोणूच सुना. ताणें निराशी जायचें आसलें, ताणें सगळें की दुरसाचें आसलें आनी पुरो म्हाका हांगा रावून पुरो जालें म्हणून खंय वचून पडया म्हणून वयशे येतें आसलें. निराशी जावं ना. पर्सिवरन्स म्हणटा आमी. जायते फावटी आमच्या जिविताचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी निराशी जावचे. देवान म्हजो एकटी उडास काडलो जाल्यार, जायती आमची प्रायवंतां पिडेन कडेन आसता आसतना म्हणचे देवान म्हजो एकटी उडास काडलो जाल्यार, अशें जावच्या बदलाक एकच फावटी मौन गेल्लो जाल्यार. जिवीत आनी मौन, भलायकी आनी पिडा जर तर आमच्या हातांत आसली कितलें बरें आसलें. तें सगळें ताज्या हातांत आसा. आनी केदळ आमी त्या देवाच्या कुशेक कल्दमान घालता, त्या देवाची कुशी आमी पळयता, त्या दळासर ह्या मनशा बरी आमी आशावादी जाता. आमचो देव वेळ आसलो न्ही, आमचो देव वेळा भायलो. गॉड इज बियॉन्ड टायम म्हणटा आमी. आमी ह्या संवसारांतले जाल्ल्यान आमकां वेळ आसा, काल आसा, काल आनी फाल्यां आज, काल आज आनी फाल्यां आसा. पूण देवाक ना. त्या देखून कीर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्परा एक दीस तुज्या घरांत 1000 वर्सांच्या की ह्या संवसारांत आसचें की बरें म्हूण. वन डे विदीन युअर कोर्स इज बेटर दॅन 1000 एल्सवेअर. देवाचें सांगता एक दीस रावचें बाकीच्या 1000 वर्सांच्या की बरें म्हणून. तशें म्हळ्यार देवाची एक घडी म्हळ्यार निरंतरी. देव वेळार ना. वेळ आसो ह्या संवसारांत, मात्र पेल्या संवसारांत वेळ ना. ह्या संवसारांतले सर्व लिमिटेशन म्हणटा आमी, लिमीट नातल्या सर्गीच्या अमर जिवितान देवा सांगता आसतना आमी ना, देवाच्या हजरींत आसतना आमी ना. त्या देखून आमी हर एक फावटी आमची दृश्टी बारीकसाणेची करना, आतांची आयची एक घडी ह्या विशयान तर आमी पळयता जाल्यार त्या आमी आशावादी जायना, आमी निराशी जाता आमच्या जिवितांत. पूण वो 38 वर्सां जावन कश्टून आसलो मनीस त्या थळ्याच्या बागलार न्हिदून आसलो मनीस वो. आनी जेजून विचारल्या वेळार तो सांगूंक लागलो, तुका बरो जावंक मन आसा? कोणाक? पिड्यांत आसल्याक बरें जावंक मन ना. तो म्हणटा कितें करचें सोमया, म्हजो म्हणलो कोणीय म्हाका ना, म्हजो म्हणलो कोणीय म्हाका ना. आनी हें उदक हालल्या वेळार कोण पयलो भितर देंवता तो बरो जाता. पूण हांव देंवच्या पयलें आनी दुसरो कोण देंवतात. कितलीं वर्सां जावन? 38 वर्सां जावन. पूण तो आनीकी लालेवन आसा, राखून आसा. आनी ताणें आशिल्लें ताणें राखून रावलें सुपळ जाता. जेजूच्या नदरेक तो पडटा. जेजू ताजे लागीं आत्मेच्यान उलयतना ताची स्थिती समजून घेता. तुका बरो जावंक खुशी आसा? आनी ताजी खुशी पळोवन जेजू म्हणटा,
उठ, घे तुझे अंतोळण आणि चल. उठ, घे तुझे अंतोळण आणि चल. भावानो आनी भयणीनो, 38 वर्सांत हांव थंयसर न्हिदोन आसुल्लो. 38 वर्सांत हांव आशेवन आसुल्लो. निराशे जायनासतना हांव बरो जातलो म्हणून जेजूची उतरां आयकून उठता, आपलें अंतोळ घेवन चलता. 38 वर्सां थंयसर न्हिदोन आसल्या वेळार कोणेंच ताका गमान दिल्लें ना. मुजी म्हणली कोणी नांद म्हणलो तो. दुसरे कशें नांद म्हणू, मुजी म्हणली कोणी नांद. कोणायच्याय दिश्टीक पडों ना तो, कोणेय ताका गमान दिल्लें ना. पूण आतां अंतोळ घेवन सोलोंक लागो म्हणटा आसतना जुदे म्हणूंक लागले, अळे आज साबात असो दीस कशें अंतोळ व्हरून आसाय. मोइशेच्या रेगर आनी नियमा प्रकार साबाता दीस कितेंय वाजनाचें उखल व्हरूंक ना. कसलो धर्म. 38 वर्सां 38 वर्सां थंयसर तो लोळो नासलो. कोणें एकल्यान कुमकेचो हात दिलो. कोणायच्या दिश्टीक पडोवंक ना, कोणायच्याय गमनाक पडोना, कोणेय गण्य करूं ना ताचें. पूण आतां हरी एकलो पळोवंक लागलो. हरी एकलो चुदेव नालो. कशें तूं साबाताच्यो ही रेग मोडटाय. सगळ्या रेगरां पैकी साबाताची रेग उत्तम. कोणायचे न्ही मोडोवंक जायना. साबाताची दिसा जड्याचें अंतोळण कशें तूं वावोवन आसाय. कोणें तुका सांगलां, कोणें तुका अशें करूंक सांगलें. त्या मनशाक खबर ना म्हाका कोणें फळे बरो केलो, ताणें म्हाका सांगलें. पूण कोण तो म्हाका खबर ना. तितल्या भितर लोकांचो वर केट आशिल्ल्यान पळयत पुस्तक सांगता जेजू थंय सावन भायर गेलो, तांच्या दोळ्या भायर जाल्लो. त्या स्वात्याचेर लोकांची वड केट जाल्ल्यान जेजू दोळ्या भायर जाल्लो. आनी उपरांत जेजू देवळा मेळ्ळो. जेजू ताका मेळ्ळो आनी ताका सांगूंक लागलो, जागृत राव, जागृत राव, पाताक आदारी नाका. नांतर कुडीची पिडा वय, कुडीचे कश्ट वय. फातका वरवीं येवचे ते आत्मीक कश्ट आनी त्या आत्मीक पिड्या असो परिणाम जावन देवाच्या रजरेतान भायर पडचें, तसलें घडना जावं. भावांनो आनी भयणीनो, करेजमाच्या काळार गडीभर नियाळ करया. खंयच्या परिस्थितींत कसलो आमचो मनोभाव तो. आमचो धर्म आमकां बरें करूंक प्रेरीत करूंक जाय. जायते फावटी आमचो धर्म मेल्लो धर्म जाता. बरें करिना आनी बरें करतना धर्माची रेग घेवन बरें करतल्यांक मागीर आडयता. जेजून सांगली आनी एक वपार बरें आसा मारे घराची. तो वाटसुरी सोराच्या हातांत पडलेलो. अर्दो जीव जावन वळवो नासलो. याजक आनी लेवीत त्या वाटेन गेले. ते बलिदान भेटोवंक गेचे आसले. धर्माचे कायदे आनी रेगरे पळोवंक ते वेताले. कश्टान पडिल्ले त्या सोराच्या हातांत सापडल्या त्या वाटसुऱ्याक तांणी पळयलो. ताचे रडणे तांच्या कानाक पडले. दुसऱ्या वाटेन गेले. जर तर ते ताका आपणीत जाल्यार तांच्या रेगरांनी नियमाक ते अशुद्ध जाते आनी अशुद्ध जाल्यार बलिदान भेटोवन तांकां कानिको भेटोवन तांकां जाते ना. देखून धर्माचे कायदे पाळूंक आसात आनी धर्माच्या कायद्या प्रकार चला जाय म्हणून दुसऱ्या वाटेन गेले. पूण तो समार्यागार जुदेवा मध्ये आनी समार्यागारा संबंध नातुलो. तितलेंच न्हय, जुदेव समार्यागारांक कीळ जातीच्या की आनीक ल्हान म्हूण लेखतले. टू बी ए समारिटन, तूं समार्यागारी म्हळ्यार तो सोलो ल्हान व्यक्ती, गुन्या धर्माचो व्यक्ती म्हणून खेळचें आसलें. पूण समार्यागार तेणें पाशार जातना
त्या कश्टांत पडल्या मनशाक तांणी पळयलो, ताच्या रडणें ताका आयकलें, तो सगळें विसरलो. सगळें ताचें गमान कश्टांत आसल्या त्या मनशाचेर गेलें. ताका म्हजी गरज आसा, हांवें ताका पावा जाय म्हणलें ही चिंता मात ताच्या मतीन गेली आनी तो ताका पावलो. भावनान भयणीनो, असलें काळीज आमचें तें घडोवन आसूंक जाय. असलें काळीज आमचें तें आसल्यार मात्र आमचो धर्म फळादीक जाता. नांतर जायते फावटी त्या बऱ्यासा मार्गळेच्या वापरींतल्या याजकान लेविता बरी आमचें भावार्थी जिवीत रेग्राचें जाता आनी जेजू बरी जिवीत दिवचें जिवीत आमचें जायना. असलें जिवीत आमकां जाय. जेजू आयलो असल्या जिविताक. जेजूच्या जिवितांत असलीं बरीं कार्यां केलीं जायतीं आमकां पळोवंक मेळटात. त्या विधवीच्या पुताक ताणें जीव दिलो. कोणेंय सांगलें ना, तिणें पळयलें, जेजून देखलें, जेजूचें काळीज तसलें तें. आनी एकल्याचें थंय गमान दवरचें तसलें. ती विधव, तिका कोणी नासलो, एकलो मात पूत तिचो आनी ती रडटली. कोणेंय जेजू लागीं सांगूंक ना, पूण जेजू समजून घेतलें. सगळ्यांक रावयलें, सगळो पुरशां वचून रावयलो. मेल्ल्या त्या मनशा जिवान कन्न त्या विधवेक पाठीं दिलो. हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोच्या मापान तें जिवंक. न्हय आत्मीक जिवीत, न्हय देवाचो सांगात मात्र, बागार संवसारांतलें जिवीत सयती बरोवन ओमतोच्या मापान ताणें दिलें. सगळो बायबलाचेर निमाणो उद्देश हो. जिवीत ह्या संवसारी, जिवीत फाल्यां संवसारी, बरोवन ओमतोच्या मापान. आयच्या दिसाच्या पयल्या वाचपांत एजाकियास प्रवादीच्या ग्रंथांतलें वाचप आमकां वाचूंक दिलां. देखलें आमी उदक आमची घरां बेंजार करता आसतना जायते फावटी आमी आयकोवचें आनी आमी बायाट जाना आसचें तें गीत. देखलें आमी उदक देवाळाच्या उजवातान वाळोवन येवचें आनी कोणा सरशीन तें उदक पावलें तें सोमेस्त बाचाव जालें. एजाकिया प्रवादीच्या ग्रंथांत 40 आनी 7 आवास्वार 1 आनी 1-12 म्हणसर वळींत हें वाचप आमकां आयकूंक मेळटा. आनी जर तर थंयसर आमी गेल्यार तें उदक खंयसर पावलें आनी त्या उदकाचो परिणाम कसलो. थंयसर तें उदक पावलें, थंयसर त्या उदकाक जिवीत दिवचें आनी जिवीत जिवाळ करचें उदक तें जावंक पावलें. जिवीत रुपीत करचें जिवीत जावंक पावलें. त्या आनी ते न्हय त्या दोनूय कुशींनी तें उदक वाळटलें आनी देगाचे 6 जिनसाची फळ दिवचे रूख वाडटले. तांची पानां बावूंची नात आनी ते केदींच फळाविने जावचे नात. हर एक म्हयन्यान ते नवीं नवीं फळां दितले, कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांतून येता. तांची फळां खानाक आनी तांची पानां वखदाक उपकारतलीं. असलें जिवीत दिवचें उदक देवाळाच्या कुशींत हावन वळोवन उजव्यातान वळोवन येवचें. भावनान भयणीनो, हें उदक जिवीत दिवचें उदक दिवंक जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो. हें जिवीत विविध रितीन रुपान ताणें आमकां दिलें. असल्या रितीन आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक जाय. खरेंच मात असलें जिवीत दिवचें भावार्थ्याचें जिवीत जावंक आमी कमर बांदया. म्हाका देव समेस्तांक असलें चिंता आमचे तन पयस जावं दी. असलें चिंत पासून आमी पयस सरया. आमचें म्हणलें खोटें आमी फुटया. त्या देखून आमचें गमन बरें करच्यांत, जिवीत दिवच्यांत, जिवीत बांदून हाडच्यांत. असलें सर तर आमचें गमन केलें एक नवी समाज, जिवीत दिवची समाज, सदांच जिवाळ आसची समाज बांदून हाडूंक जेजू सांगात आमी वावरतले. आनी जेजूची उतरां ती खरी जातलीं. हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोच्या मापान तें दिवंक आनी तें दिवंक आमच्या जिवितांत आमकां इल्लो सॅक्रिफिसाचो स्पिरीट दी. हो खरेंच मातसो काळ जायते पट आमी सॅक्रिफिसाचो काळ म्हणटा हांव. हो सॅक्रिफीस आनी एकल्याक जिवीत दिवंक उपकाराचो जावं दी म्हणून खुर्सायल्या जेजू लागीं आमी मागया. आमेन.